मानेस पाद्री कॉन्सेसांव द सिल्वा जाका दालगादो कोंकणी सेवा पुरस्कार फावो जाता आनी पुरस्कार मानकराची वळख करूंक हांव माचयेर आपयतां आयरीन बाय कार्दोजो कोंकणी बरोवपी हांकां. तुमचे मुखार आसा 2016 वर्सांचो दालगाद कोंकणी सेवा पुरस्कार फावो जालोलो पाद्री कोसेसांव डिसिल्वा. पाद्री कोसेसांव डिसिल्वा हाका गोंयांत कोण वळखना अशें ना. ताणें पाद्रीपणांतल्यान देवाची सेवा कोत्ताना कोंकणी भाशेची सेवा केली. ओर्ली गांवांत जल्मलोल्या पाद्री कोसेसांवान वेता थंय कोंकणीचो प्रसार आनी प्रचार केलो. सद्याक तो सेंट मायकलाचे इगोर्जेंत तालिगांव पादविगार कसो वावुरता. पाद्री कोसेसांव डिसिल्वान ल्हानपणांतूच तावन कोंकणी भाशेक आपलो मोग दाखयलो आनी तो मोग आयज वेर ताच्या सेर्मांवांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान दिसून येता. एक पाद्री कसो वावुरतना पाद्री कोसेसांवान कोंकणी बरोवप्याची पुस्तकांक उजवाडावणे दोबाजे घडोवन हाडले आनी पुस्तकां विकती घेवंक लोकांक प्रोत्साहीत केले आनी कोंकणी बरोवप्यांक आदार केलो. पाद्री कोसेसांव एक बरो उलोवपी आनी सेर्मांव करपी. ह्या कलागुणान ताणें न्हय फकत गोंयांत बगर गोंया भायर आनी भारत देशा भायर वसलोल्या कोंकणी मनशाची काळजां जिखून घेतली. त्या शिवाय कोंकणीच्यो कार्यावळी घडोवन हाडूंक आदार दिलो आनी गरज थंय पुरस्कार स्थापन केले. एकूच देख दिवपाची जाल्यार जेन्ना दालगाद कोंकणी अकादेमी पुनर्जिवी केली तेन्ना एक तरी पुरस्कार स्थापन करचो अशी सुचोवणी मुखार आयली. पूण अकादेमी कडेन पयशे नासले. तेन्ना पाद्री कोसेसांवान आपणे जबाबदारी घेतली आनी दालगादो पुरस्कार स्थापन केलो. दालगादो कोंकणी अकादेमीक सरकाराचे अनुदान मेळो पासून सुमार 4 वर्सां ताणें हो पुरस्कार स्पॉन्सर केलो. कोंकणीच्या मोगा खातीर ताणें शब्दाचो प्रकाश हें नेमाळें सुरू केलें आनी सुमार 3 वर्सां ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक उजवाड आयलें. गोंय आनी गोंयकारपण ताच्या रोगतांत आसा. देखून प्रत्येक गोंयकाराक तो एकूच संदेश दिता, घरांनी कोंकणी उलोवयात. पाद्री कोसेसांव डिसिल्वान आपले कुवेती प्रमाणे केलोली कोंकणीची सेवा दालगाद कोंकणी अकादेमी मांडून घेता आनी ताका 2016 वर्साचो दालगाद कोंकणी सेवा पुरस्कार भेटयता. देव बरें करूं आयरीन बाय. ह्या पुरस्कारा वांगडा आमी भेटयता फुलां, शाल ह्या दोस्तीक 30,000 रुपयांची चॅक आनी तशेंच भोवमान पत्र. पाद्री कोसेसांव डिसिल्वा जावन आसा उपाध्यक्ष दालगाद कोंकणी अकादेमीचो आनी एक खांबो सगल्या आमच्या वावरांत, सगल्या आमच्या कार्यावळींनी, सगल्या आमच्या प्रकल्पांनी ताचें मार्गदर्शन आमकां सदांच आयतें आसा.
देव बरें करूं पात्र्यार साहेब. पाद्री कोसेसांव आतां आपले काळजांतले उमाळे उलयतलो. फादर माफी कर पूण वेळाचें बंदून म्हाका तुका याद करची पडटा. भोवमानीस पात्रियाक साहेब फिलिप नेरी फेरांव, आमचो अध्यक्ष आनी एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स बा प्रेमनंद लोटलेकर, आमचे पाद्री भाव माद्री भयणो आनी म्हज्या भोव अपुर्बेच्या कोंकणी मोग्यानो. जेन्ना म्हाका कळयली, हांव ते मिटिंगेक नासलो, की हो पयलो सेवा चाकरेचो कोंकणी पुरस्कार म्हाका येता म्हूण हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें. पूण ताणें म्हणलें ना, आमची युनॅनिमस डिसिजन 10 जाणांची की हो तुका वचोंक जाय पयले स्थापन वर्साक. तर हांवें मान्य केली. सो कोंकणीचो मोग म्हज्या मांयच्या उदेशी म्हज्या काळजांत रिगलो. हांव सुपुल्लो आसतना स्टँडर्ड 5th आमची आवय सदांच हांव जल्माच्या आदीं देखून वावरड्यांचो इश्ट येतालो आनी सांजेच्या वेळार ती वाचताली आमकां आनी वाचून आमकां शिकयताली. त्या उपरांत ओपिनियन पोल आयलो. म्हज्या आवयक ती आदव्यात कांय लागूना, पूण जॅक्सिकेर मिटिंगो दिता तितले कडेन वेताली तेरसाचें कोंत घेवन गोंय साल्वार करूंक म्हूण. आनी तिचे उस्तंगी गोंयचो मोग आनी दुदाचे भाशेचो मोग म्हज्या जल्माच्या आवयन रिगयलो. हांव पाद्री जावन ज्या ज्या गांवांनी गेलो तितल्याय जाग्यांचेर कोंकणी भासत म्हजे लागीं जाता तितलें वावर करून दान आदार दिलो. कोंकणी चळवळी वेळार राजभाशे वेळार हांव तिळामोळ आसलो. तिळामोळाचो लोक आयला म्हजे पॅरिशनर्स. थंयच्यान आमी 3-4 भास घेवन वेताले मिटिंगेक, आमची भास राजभास करची म्हूण. आनी मागीर फादर फ्रेडीचें गुलाब सुरू जाली. तें आयज मेरेन म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी तें खोपयता, आमच्या लोकांक कोंकणीचो मोग घालता. तर म्हज्या बाबड्यानो, ही कोंकणी भास आमची दुदाची भास, माय भास. आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना काळजांक घालूंक जाय. कित्याक आतां एक फॅशन जालां लेट फॅट उलोवपाचें. शेमाय देखून नगो, पूण इंग्लीश उलोवपाक सोदता. पूण आमची मोगाची कायदे म्हणटा, आमी केरळाचो लोक, तामिळनाडूचो लोक, सगळो भारताचो लोक आपली माय भास लोचे ना. तर एकूच म्हजी मागणी आयच्या दिसा, जाता तितले आमी कोंकणी उलोवची, बरोवची, गायनां करची आनी हें गोंयकारपण सांबाळचें. देव बरें करूं. चड देव बरें करूं पाद्री कोसेसांव. तुमच्या अपुरबायेच्या उतरांनी आमकां कोंकणीन वावर करूंक आनीक उत्तेजन मेवलें.